नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आजच्यो मुखेल खबरो. वेंचणुकेचो निकाल लागच्या आदींच गोंयान राजकीय दबावाचे नेट. केंद्रीय नेत्यान घेतल्या एका फोनाक लागून काँग्रेसीन खवदळ. सध्याचे परिस्थितीन काँग्रेस सोडून वचपाचे कोणूच करचो ना धाडस. काँग्रेसच्या दिगंबर कामतीचो दावो. लोकांच्या शिटकावणे उपरांत लेगीत मोपा लिंक रोडाचे काम नेटान सुरूच. देशान शिवभक्त महाशिवरात्र मनोवंक सज्ज. खांडेपारा ह्युमन वेस्ट डिस्पोजलाक लागून थळाव्या त्रासांत. फामाद कवी आनी लेखक दोतोर भिकाजी घाणेकर संवसाराक अंतरलो. आयज महाशिवरात्र. समेस्तांक महाशिवरात्रेची परबी. पुराय देश आनी समेस्त शिवभक्त ज्या दिसाची उमळशिकेन वाट पळयतात तो दीस म्हळ्यार महाशिवरात्र. शिवभक्तां खातीर हो दीस व्हडा उमेदीचो आनी भोव श्रद्धेचो. शैव परंपरेंतल्यान एका आख्यायिके प्रमाण ह्या रातीक भगवान शंकर सृष्टी, संरक्षण आनी विनाश ह्या तिनूय शक्तींचो मेळोन केल्लो नृत्य करता. तशेंच शिवभक्तांचे जप आनी भक्तांचे सूर ह्या सगळ्यांनीच हो दीस शिवभक्तां खातीर अलौकीक असो थारता. हो अणभव घेवपाक तुमच्या खातीर आनी समेस्त शिवभक्तां खातीर गोमंतक टीव्ही घेवन आयला हरिद्वारांतल्या गंगेची आरती. पळयात गोमंतकान घेतिल्लो हो खाशेलो व्हिडिओ.
इश्टानो, आता तुमच्या मुखार येता एक ब्रेकिंग न्यूज। वेंचणुकेचो निकाल लागच्या आदींच गोंयान राजकीय दावपेचांक नेट आयला। आमच्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूटचो काँग्रेसीचो उमेदवार मायकल लोबो हांच्या कडेन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान संपर्क केला। वेचून आयलो तरी तूं आमचोच मनीस अशें अमित शाहान ताका सांगला। काँग्रेसीन बेगोबेग हालचाली करिना जाल्यार आपूण घडये भाजपाची वाट धरतलो अशे संकेत मायकल लोबोन दिल्यात। काँग्रेसीन आपल्याक म्हत्वाची मंत्रिमंडळां दिली जाल्यारूच आपूण काँग्रेसीन आसतलो अशें लोबो म्हणटा। लोबोची ह्या भुमिकेक लागून काँग्रेसी भितर अस्वस्थताय पातळ्ळ्या। तर आता पळोवया ही राजू नाईक सरांची एक बाईट। की ज्या पद्धतीन भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी काँग्रेसच्या आमदारांकडेन अपक्ष सदस्य आणि जे ल्हान पक्ष आसात तांचे कडेन संपर्क सादीत आसात ते पळयल्यार तांचो नेट आनी तांचो उत्साह सामको खूब फास्ट काँग्रेसीचे नदरेन आसा हें आमकां लक्षांत घेवचें पडटलें। लक्षांत घेयात BJP कशे तरी खंयच्याय परिस्थितीन गोंयांत सरकार स्थापन करूंक सोदता। ताजे खातीर फकत दिल्लीचेच तांचे फुडारी न्ही तर लोकल फुडारी आनी काँग्रेसींतल्यान हालींच भाजपान आयिल्ले फुडारी लेगीत तांचे खातीर प्रयत्न करतात। तांणी अपक्षां कडेन मोठ्या प्रमाणात संपर्क सादपाक सुरवात केला। जे अपक्ष उमेदवार आसात जे जिखून येवपाची शक्य तांचे कडेन तांणी संपर्क सादला। ते भायर मायकल लोबो कडेन केंद्रीय मंत्री आनी गोंयचे स्थानीक फुडारी कॉन्टॅक्टान आसात। आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मायकल लोबो हांचे कडेन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हालींच संपर्क सादला आनी तांकां सांगलें तुमी आमचेच मनीस। आनी ह्या आमचेच मनीस जेन्ना ते सांगतात तेन्ना हाजो अर्थ असो की मायकल लोबो कडेन तांणी अजून पर्यंत खंयचेंच वायटपण घेवंक ना। मायकल लोबो वेंचणुकेच्या सामक्या तोंडार भाजपांतल्यान फुटले इतलेंच न्हय जाल्यार तांणी जे काही भाजपाचे उमेदवार संभाव्य उमेदवार आशिल्ले तांकां काँग्रेसी वटेन वळयले, तांकां तेंको दिलो आनी तांकां जिखून हाडपा खातीर तांणी खूब म्हत्वाचें अशें योगदान दिल्लें आसा। अशें मानतात की बार्देसान 5 ते 6 जाग्याचेर मायकल लोबोन तेंको दिल्ले काँग्रेसचे उमेदवार जिखून येवपाची शक्यताय आसा। अशे पार्श्वभुमीचेर जर अमित शाहान जर मायकल लोबो हांचे कडेन जर कॉन्टॅक्ट केला आसत जाल्यार कोणाक अजाप दिसचें न्हय। कारण मायकल लोबो हे एक फुडल्या आतां 10 मार्चाक तो रिजल्ट येतलो तातूंतले किंग मेकर ठरपाची शक्यताय आसा। आनी हो किंग मेकर जर भाजपा अर्दान जर आयलो जाल्यार काँग्रेसीक तो एक मोठो धक्को दिसतलो आनीक भाजपाक गोंयान सरकार स्थापन करपाक कसलीच आडमेळी उरची नात। अशें मानतात की भाजपा आनी काँग्रेस मदीं एक सामकी अशी तुल्यबळ अशी लढत ह्या वेंचणुकेन आसा आनी हालींच्या वर्सान जाली ना इतली सर्त ह्या वेंचणुकेन आमकां पळोवंक मेळटली। आनी ताचोच एक भाग म्हणून मायकल लोबो कडेन भाजपा अशे तरेन पळयता की तांणी जर तांकां कांय जर वांगडी उणें पडले जाल्यार मायकल लोबोचो ते तेंको घेवंक शकतात। म्हणजे हाजो अर्थ असो की काँग्रेस जरी सगळ्यांत चड व्हडलो पक्ष म्हणून सुद्दां जर ह्या वेंचणुकेन जिखून आयलो जाल्यार सुद्दां तांचे कांय वांगडी फुटून वतले काय कितें अशे तरेची एक राजकीय शक्यता गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा। कारण भाजपा ज्या आक्रमक पद्दतीन आमचे जे कांय जिखून येवपी अशें दिसतात तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट करीत आसात, उमेदवारा कडेन कॉन्टॅक्ट करीत आसात आनी ज्या पद्दतीन मायकल लोबो हांणी स्वता सांगलां की तांचे कडेन अमित शाह हांणी संपर्क सादिल्लो, ज्या पद्दतीन एग्रेसिवली भाजपा फुडारी मायकल लोबो आनी कांय अपक्षा कडेन कॉन्टॅक्ट करीत आसात ते पळयत जाल्यार अशें दिसता की भाजपा काँग्रेसी परस फुडें आसा आनी त्या तुलनेन काँग्रेसीचे प्रयत्न उणे पडटात। एक गजाल सामकी स्पश्ट आसा की जर बार्देसान 5 ते 6 जागे मायकल लोबो हांणी जर जिखून हाडले जाल्यार मागीर काँग्रेसीकूय तांकां म्हत्वाची खाती दिवची पडटली। जर काँग्रेसीची सरकार स्थापन जालें जाल्यार आनी ही म्हत्वाची खाती खंयची आसतली एक सामकें स्वाभावीक आसा की मायकल लोबो उपमुख्यमंत्री पद तर मागतलेच पूण तांचे जर चड वांगडी जर जिखून आयले आनी तांकां जर काँग्रेसीन तेंको मेळ्ळो जाल्यार ते मुख्यमंत्री पदाचेरय दावो करूंक शकतात हें आमी विचारान घेवचें पडटलें। तर इश्टानो, गोमंतक टीव्हीची ब्रेकिंग न्यूज अजून येवची आसा। तुमची उमळशीक वाडल्याच आसतली। ही आतां आसली तुमकां ब्रेकिंग न्यूजाची एक ल्हानशी पार्श्वभूमी। गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बातमेची दखल घेवन अमित शाहांच्या कार्यालयान दखल घेतल्या आनी ताणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन बेगोबेग संपर्क सादलो आनी मायकल लोबो कडेन कसलोच संपर्क जाल्ल्याचें न्हयकारलां।
अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोमंतक टीव्हीक दिल्या. हाज्या विशीं आनीक खोलायेन जाणून घेवपा खातीर आमी तुमच्या खातीर आनीक जाणकारांची मतां मांडटली. सध्या आमच्या वांगडा ह्या विशयाचेर आनीक खोलायेन म्हायती दिवपा खातीर आसा गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक. फाटले 2 दीस ही बातमी दितात. ही बातमी अशी आसा की मायकल लोबो हांचे कडेन अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्री हांणी संपर्क साधला. स्वता मायकल लोबो हांणी आयतारा राती जे ते विमानतळा वयल्यान ते गेल्ले हैदराबादच्यान परत येताले, हांवूय त्याच विमानान आशिल्लो, ही म्हायती ताणें दिली. ताणें म्हणलें की अमित शहा हांणी ताका म्हणलें की तूं आमचोच मनीस आहा. हाजे वयल्यान मायकल लोबो म्हणटा की आपल्याक जशे गोंयच्या भाजपचे नेते संपर्कान आसात तशेंच अमित शहा हेय संपर्कान आसात. तांचे सांगपाचो मतितार्थ असो की भारतीय जनता पक्षाक कितलेय जागे हे वेंचणुकेन मेळोवंक भारतीय जनता पक्ष ह्या वेंचणुकेन सरकार स्थापन करपाचो प्रयत्न करतलो आनी त्या पक्षांनी आपल्या कडेनय संपर्कान आसात. मायकल लोबो अशेंय म्हणटात की बार्देसान आपण 5 ते 6 जागे जिखून हाडूंक शकता. ताका लागून काँग्रेस जशी आपल्याक लागीं आसा आनी आपूण आतां काँग्रेसीन आसा तरी भाजपान आपल्या कडले संपर्क सोडूंक ना. पूण ह्या ताच्या वक्तव्यान गोंयान खळबळ उठतकीर काल राती सोमारा राती म्हजे कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी संपर्क केलो आनी अमित शहा हांणी मायकल लोबो हांचे कडेन संपर्क साधला ह्या खबरेचो तांणी इन्कार केलो. ताणें म्हणलें की दिल्लीच्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयान आपल्याक संपर्क साधला आनी आपल्याक सांगला की अमित शहा हांणी खंयच्याच पद्दतीचो संपर्क मायकल लोबो हांचे कडेन दवरूंक ना. मायकल लोबो कडेन अमित शहा उलोवंक नात. ताजे नंतर मुख्यमंत्र्यां कडेन म्हजी जी चर्चा जाली तातूंतल्यान एक मतितार्थ तातूंतल्यान एक अर्थ तो असो की मायकल लोबो एका अर्थान आपूण भाजपाच्या संपर्कान आसा, भाजपाचे फुडारी आपल्या कडेन संपर्कान आसात असो दावो करतात आनी ते काँग्रेस पक्षांतले आपलें वजन वाडोवंक सोदतात. ते काँग्रेस पक्षा कडेन अशे तरेन वाटाघाटी करतात. ह्या वाटाघाटीचो अर्थ असो की जर काँग्रेस जिखून आयली जाल्यार मायकल लोबो म्हत्वाचें पद सोदतलो. महत्वाचें पद खंयचें? आतां तर ताणें बार्देसान जर 5 ते 6 जागे जिखून हाडले तर ताका सहज उपमुख्यमंत्री पद मेळटलें, नंबर 2 पोझिशन मेळटलें. पूण मायकल लोबोची आतां महत्वाकांक्षा वाडल्या अशें तांचे एकूण वर्तना वयल्यान दिसता. ते फकत म्हजे कडेनच उलयले अशें न्ही, तर फाटले 8 ते 10 दीस वेंचणूक जाल्या उपरांत मतदान जाल्या उपरांत ते आपल्या लागींच्या लोकांक सतत सांगत आसात की आपल्याक आतां काँग्रेस पक्ष आपली कशी कदर करतलो, आपली सरबताय कशी करतलो आनी ते आतां फकत तांची महत्वाकांक्षा फकत उपमुख्यमंत्री जावप अशी ना, ताजे परत व्हडल्या पदाचेर म्हणजे मुख्यमंत्री पदा कडेनय तांचें लक्ष आसा. अशें एकूण तांचे पळय जे फाटले कांय दिसांचेर एकूण तांची प्रवृत्ती आसा ती दिसूंक लागल्या ती अशी आसा. सर, वेंचणुकेच्या तोंडार लोबोन भाजपाक फायट दाखयल्ली आनी तेणेन पक्षांतर केल्लो. आतां परतून एकदां भाजपान मायकल लोबोक जर पक्षान हाडपा खातीर कसली ऑफर दिल्या वय, तुमकां कितें दिसता? न्ही, पयली गोश्ट म्हळ्यार अशी, पयली गजाल म्हळ्यार अशी की मायकल लोबो हो एक महत्वाकांक्षी मनीस. जशे बाबूश मोन्सरात सारखे नव्यो प्रवृत्ती आमी राजकारणान पळयतात तांकां खंयचेच पक्ष पडून वचना. ते स्वतंत्र प्रवृत्ती अशी दाखयतात. ते ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत सहज वतात, राजिनामा दिवन जिखूनय येतात. ही प्रवृत्ती आमी विश्वजीत राणे हांचे भितरय पळयल्या. तशीच प्रवृत्ती, तशीच एक नवी प्रवृत्ती आतां मायकल लोबो हांच्या रुपान गोंयच्या राजकारणात तयार जातना दिसता. मायकल लोबोची प्रवृत्ती आमकां जेन्ना दिसल्या तांणी कलंगूट मतदारसंघात सामके मोठ्या प्रमाणात धडकेबाज प्रचार केलो. इतलोच न्ही तर शेजारच्या शिवोली मतदारसंघात आपल्याकडे बायलेक उबी केली अपक्ष म्हणून. ताजे खातीर ताणें भाजपा कडेन वाटाघाटी केल्यो. भाजपान जेन्ना सांगलें की एका फॅमिलीन 2 जाणांक आमी तिकेटी दिवंक शकनात तेन्ना ताणें सांगलें की ना, आपूण बायलेक अपक्ष दवरतलो. बायलेक अपक्ष दवरपाकय भारतीय जनतान मान्यताय दिली अशी माहिती आमकां मेळिल्ली. पूण तरी आसतना मायकल फुटलो कारण तो जाण आशिल्लो भाजपान रावन आपण जर 3-4 जाण चिकून हाडले तरी आपली धांव मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री पदा मेरेन वचची ना. भायल्या लोकांक म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आपल्याले भितरले आनी भायले अशे तरेन पळयता. आपल्याक अजुनूय ते भायलो मानतात. आनी दुसरें म्हळ्यार आपूण एक अल्पसंख्याक समाजाचो प्रतिनिधी.
आपल्याक भाजपा कडल्यान व्हडलें राजकीय पद गोंयांत मेळपाची शक्यता ना अशे तरेची ताणी मनान घेतलें आनी तो काँग्रेसीन आयला. आतां काँग्रेसीन येतगिरीय बी ताका दिसपाक लागलो जर बार्देसान आपूण 5 ते 6 जागे जिखून हाडूंक शकता जाल्यार आपूण फक्त उपमुख्यमंत्री पदाचेर समाधान मानूंक जायना. तर आपणे मुख्यमंत्री पदाची जर महत्वाकांक्षा बाळगिली जाल्यार तातूंत वायट कांय ना अशें ताका दिसता. आनी हीच ताजी राजकीय महत्वाकांक्षा. ही महत्वाकांक्षा वाडत गेली जाल्यार काँग्रेसीक त्रास जावं येता. कारण फकत इतल्याचेर जावचें ना. उपमुख्यमंत्री पद आनी ताका जाय ते आवडी ताका जाय ती जर खाती ह्या आतां सरकार जर स्थापन जातकीर जर काँग्रेसीन दिली तर 1 वर्सा भितर तो परत मुख्यमंत्री पदाचेर दावो करतलो. परत ताका आनी महत्वाची खती जाय पडटली. तर ही महत्वाकांक्षा अशे तरेची प्रवृत्ती हांची महत्वाकांक्षा वाडत वता आनी ते थीर सरकार दिवंक शकना. सारकें सर, म्हणजे ह्या एका फोन कॉलान हांव म्हणून की म्हणजे गोंयच्या सगळ्या राजकीय पक्षां मदीं अशी खवदळ निर्माण जाल्या. तुमच्या ह्या म्हायती खातीर तुमचें देव बरें करून सर. इश्टानो, गोमंतक टीव्ही खासा तुमच्या खातीर ही ब्रेकिंग न्यूज घेवन येता. गोमंतक टीव्हीच्या आदल्या बातमेची दखल घेवन अमित शहांच्या कार्यालयान घेतली आनी तांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन जाता तितले बेगीन संपर्क साधलो आनी मायकल लोबो कडेन कसलोच संपर्क जाल्ल्याचें न्हयकारलें अशी म्हायती स्वता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोमंतक टीव्हीक दिल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें मायकल लोबो कडेन संपर्क साधला. ह्या गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल काँग्रेसीनूय घेतली आनी आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी काँग्रेसीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी ताकतिकेन पणजे पत्रकार परिशद घेतली आनी काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती स्वताच्या बळग्यार सरकार स्थापन करतली अशें आश्वासनूय दिलें. सध्याचे परिस्थितीन कोण फुटून वचपाचें धाडस करीत अशें दिसना असो दावो लेगीत दिगंबर कामतीन ह्या वेळार केला. नवे गव्हर्मेंट फाल्यां येतकीर नवे गव्हर्मेंटाक मागीर आपल्याक जाय ती डिसिजन घेवपाक गव्हर्मेंट इज फ्री. तिसरी गजाल, आज कालच्यान 4 दीस जाले पेडणे बोवाळ जालो. पेडणेचे लोक शेतकरी सगळे रस्त्यार आसात आनी गव्हर्मेंट ते बुलडोज करपाक सोदता. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ताबडतोब ते बुलडोजींग करपाचें बंद करचें. तांचे डिमांड कितें म्हणटा तें आयकुचें आनी शांततेन ताचेर मार्क काडपाचो प्रयत्न करचो. आमकां रिपोर्ट्स मेळटा त्या पदान काँग्रेस शूड बी एबल टू फॉर्म इट्स गव्हर्मेंट ऑन इट्स ओन विथ गोवा फॉरवर्ड अलायन्स पार्टनर. ताजे भायर कितें जाता जेन्ना ब्रिजा कडेन पावता तेन्ना आमी डिस्कस करता. फूल फ्लॅज कमिटी नाशिल्लो. थोडे कडेन फक्त ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले, थोडे कडेन ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले पूण ते इलेक्शना एक्टीव नाशिल्ले. सो त्या हेजेर आमचे जे कॅन्डिडेट्स जे आशिल्ले सगळे तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन बाकीचे कडेन डिस्कस करून ह्यो इमिजिएटली, कारण आमकां पार्टी ऑर्गनायझेशन हें स्ट्रेंथन करपाक जाय आनी आमचे कडेन मनीस कमी आसल्यार कोता येता पूण ते फुल्ली डेडिकेटेड पार्टी बरोबर आसपाक जाय. आमचो मुखारलो कॅडर आसा तो कॅडर आमी एग्रेसीव कॅडर बिल्ड करपाक सोदता. मोपा विमानतळाक जोडपी लिंक रोडाचे बांदकाम बंद दवरपा विशीं पंचायतीन नोटीस दिवनूय काम सुरूच दवरिल्ल्यान नागजर, तुळसकारवाडी आनी वारखंड वाठारांतल्या नागरिकांनी नागजर एकठांय येवन आयतारा निदर्शनां केल्ली. मागीर संबंदीताक काम बंद दवरपा विशीं आंदोलकांनी 24 वरांची मुजत दिल्ली. नाजाल्यार आंदोलन अदीक खर करतले अशी शिटकावणी दिल्ली. मात सरकारान काम बंद दवरपाचे सुवातेर पुलीस बंदोबस्तान दुप्पट यंत्रणा मशिनरी वापरून नेटान झाडांची बेसुमार कत्तल करपाचे काम सुरू केलें. आमी सध्या तुळसकरवाडी मोपा विमानतळा खातीर जावपी लिंक रस्त्याचे काम नेटान चालू आसा. काल नागजर हांगासर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमनीचो आनी बागायतीचो हक्क अधिकार मेळोवपा खातीर आंदोलन केल्ले
आणि हे आंदोलन जाल्या उपरांत निदान सरकाराक तरी जाग येतली अशी आशा दिसताली. पूण आयज उलट व्हडा प्रमाणात पोलीस फौजफाटां ठिकठिकाणी दवरलेले आसा आणि हे काम जर अशेंच चालू रावले जाल्यार आणि शेतकऱ्यांनी जर हांचेर काम करपाक अडथळो हाडलो जाल्यार शेतकऱ्यांक अटक जावपाची शक्यताय आसा आणि त्या खातीर व्हडा प्रमाणात पोलीस दवरलेले आसात. पोलिसांक खातीर हे शेतकार भाव आपली झाडां पयसल्यान कशी सरकार उडयता निर्दयीपणे ते पळयत आसा. सरकाराक आयज मेरेन कसल्याच प्रकारची भावना ना, संवेदना ना. ह्या शेतकऱ्यांच्या पोटाचेर पांय दवरून सरकार आणि कंपनी काम जोरान चालू केल्लें आसा. ह्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आसा की आम्ही आमच्या पुर्वजांचे जमनी आमच्या फुडल्या पिळगेक दवरपा खातीर काबाड कश्ट करून हे जमनी राखल्यात आणि हेच जमनी आता सरकार व्हरता. त्यामुळे आमचो तळतळाट ह्या सरकाराक आणि ह्या कंपनीक लागतलो. मोपा एअरपोर्ट म्हळ्यार लोकांक दिसतालो पयलीं एक वरदान आसतलें, पूण हो मोपा एअरपोर्ट आतां वरदान ना तर आख्ख्या पेडणे तालुक्याक हे शाप आसा. सरकारान आतां तरी जागे जावन ह्या शेतकऱ्यांचे कितें म्हणणें आसा तें आयकचें आणि तांकां न्याय दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. दीपनगर खांडेपार वाठारांत व्हडा प्रमाणात ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल आणि डॉमेस्टीक डिस्पोजल नातल्यान सोडिल्ल्या कारणान व्हाळाचें उदक व्हांवून रस्त्यार पावला अशी कागाळ खांडेपारचो थळावो संदीप पारकर हाणें केल्या. लोकांनी जागे विकत घेवप, सॅप्टीक टँक बांदूंक नाशिल्ल्यान ते ही वेस्ट व्हाळाच्या उदकांत सोडटात. हो प्रकार इतल्या व्हडा प्रमाणात चालू आसा की हें उदक रस्त्यार पावला देखून सरकारान हाची नोंद घेवची आणि जाता तितल्या बेगीन कारवाय करची अशी मागणी ताणें केल्या. म्हजें नांव संदीप पारकर, रेजिडेंट ऑफ खांडेपार. तुम्ही पळयता आसतले की आज दीपनगरांत मोठ्या प्रमाणात ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल आणि डॉमेस्टीक डिस्पोजल सोडप जाता. आणि हेजें मूळ कारण म्हणजे कितें आसा की लोकांनी चडशे 50, 70 अशी 100 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या आणि 70 स्क्वेअर मिटर जमीन घेवन तेजेर 70 स्क्वेअर मिटराचेर घर बांदलां आणि सोकपीट आनी सेप्टीक टँक मारलेले ना. जेका लागून तेंच्यांनी जे ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल जे तेंचें आसा ते डायरेक्ट गटरान सोडलां. ते आतां व्हांवन आतां ओपन स्पेसार येवन रोडा वयल्यान ओवरफ्लो जायत आसा. तेका लागून 2020 आमी कंप्लेन दिल्ली हेल्थाक आणि हेल्थान कंपनीचेर प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन आमची मॅडम पार्सेकर मॅडम आसा आणि आमचो मनोज आसा सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, तेंच्यांनी 2-3 दिसांनी रोखडी तांकां नोटीस काडलेली. टोटल 77 घरां पैकी 52 घरांक डिस्कनेक्शन नोटीस काडलेली. पण डिस्कनेक्शन नोटीस मागीर प्रिडिक्ट सर्व केल्ली पण तेंच्यांनी तितलीशी एक्शन घेतली ना. तेंच्यांनी एक्चुली डिस्कनेक्शन करपाक जाय आशिल्लें, ते फक्त 2 जाणांचें डिस्कनेक्शन केलें आणि जे कंप्लाय करपाचें आशिल्लें हेल्थ डिपार्टमेंटाक ते अजून पर्यंत कांयच करूं ना. हे डिस्पोजल जे चल्लां ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल ते इतले मोठ्या प्रमाणात चल्लां की रस्त्या वयल्यान ओवरफ्लोन ते सद्या आतां दुसऱ्या वाड्याचेर पावला. आज आमी कोरोना लागून जायते मास्क लायता आणि कोण सॅनिटायझर यूज करता आणि मोठे मोठे उपक्रम घेता. पण आमी हे ज्यो डिस्पोजलाचे एक मोठे इशू आसा हेजेर आमी नजरअंदाज करता. एक्चुली हेजे वयल्यान डायरिया, डेंगू भयंकर मोठ्या प्रमाणात फैलाव जावंक शकता. दीपनगर हे एक हॉटस्पॉट आशिल्लो गेल्या 2-3 वर्सां डेंगूचो. तेका लागून हेल्थान हेजेर एक जाता तितले बेगीन प्रॉम्प्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. थँक्यू. नामनेचे लेखक, बालकवी, गीतकार डॉक्टर भिकाजी घाणीकर सोमारा सांजे वेळार संवसाराक अंतरले. भलायकी विशयाचेर ताणें साबार दिसाळ्यांनी बरीच वर्सां लिखाण केलां. तांचें पुस्तकालय प्रकाशीत जालां. तांणी देवनागरी तशेंच रोमी कोंकणींतूय साहित्य निर्मिती केल्या. पुराय गोंयकारां कडल्यान तशेंच गोमंतक टीव्ही कडल्यान तांकां आर्गां.
बैलपार कासरवडणे ह्या गावात आशिल्ल्या अरुंद रस्त्या वयल्यान दिसाक 500 पेक्षा अधिक जड वाहनां बऱ्याच फास्ट स्पीडीन मोपा विमानतळाचे बांदकाम साहित्य व्हेल्ल्यान गांवकारांक त्रास जाल्ल्याचे बैलपारचे स्थानिक लोक सांगतात. निदान ह्या रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर तरी घालचे अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. ह्या रस्त्यार जे दिसाक जे ट्रक भोंवता ते कमीत कमी 200, 300, 500 सुद्धा ट्रक भोंवता. मायनीचे, त्या शिवाय हे खडीकेश्वर आणि त्याशिवाय आमच्या एअरपोर्टाक वचणारे अशी रस जाता आणि इतले स्पिडीन वयता की हांगा पयली स्पीड ब्रेकर ना. हांगा पयली हे जंक्शन आसा त्या प्रमाणे हयसर जे काय फाटल्या टायमाक थोडे एक्सिडेंट जाता ते थोडे रजिस्टरय जायना. कित्याक ते बाबडे पडले कितें जालेले उठ्ठा वयता, पडले सायटीक जाल्या आणि हो जो रस्तो आहा तो इतको ब्लॉक पडटा की दनपारच्या टायमाक सांजचे आतां तरी खंय रिकमी आपूण दनपारां ते सकाळीं इतली रस आसता की एखाद्या मनशाक हिसून क्रॉस करपाक सुद्दां मेळना, इतली रस. तर हे सरकारान हेचो विचार करून आमी पंचायतीक कळोवन सुद्दां हय एक स्पीड ब्रेकर जायना हे बैलपारार घालिना. आनी बैलपारार हे आतां जंक्शन आहा इतके घातक आनी भयानक आहा. खंय एकदां अशें एक्सिडेंट जाता चवथी टायमाक तर हिसर जे भुरगे जे गाडयो चलयतात त्या टायमाक इतके एक्सिडेंट जाल्ले आहात पयलीं चवथीतल्या खूब. तेन्ना आमकां तामये घेवन पाणी घेवन लोकांक पाणी दिवचें पडटा. तेन्ना एक कळकळीची विनंती आहा पंचायतीक आनी सरकाराक की हांगासर स्पीड ब्रेकर घालपाचें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण 1 नोव्हेंबर 2021 मेरेन सगळे रस्ते पॉटहोल फ्री करपाची येवजण बेशेल्ल्या कारणाक लागून काँग्रेसीन मुख्य अभियंत्याच्या कार्यालयाचेर गुरी घातली. लोकांक कडल्यान टॅक्स फारीक करून लेगीत रस्त्यांची अवस्था कशी कित्याक? मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या पॉटहोल फ्री रस्त्याच्या आश्वासनाचें कितें अशा प्रश्नाचो दोंगर उबो केलो. तशेंच 15 दिसां भितर पेडण्यां ते काणकोण मेरेनचे रस्ते सारके जावना जाल्यार फुडलीं पावलां मारूंक फाटीं सरचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिली. गेले 3 वर्सां आमी ह्या रस्ते जे गोंयचे आमी पळयता ती सगळे खड्डेमय जाल्ले आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान फुकळ्या एका भाशणान स्टेटमेंट दिल्लो की 3 ऑक्टोबराक तेणें स्टेटमेंट दिल्लो की 1 नोव्हेंबर पासून गोंयचो एकूय रस्त्यार खड्डो उरचो ना, पॉट होल फ्री जातलो म्हणून. तेजे उपरांत कितके म्हयने गेले, आतां नोव्हेंबर जालो, डिसेंबर जालो, जानेवारी जालो, फेब्रुवारी आज सोंपलो, 4 महिने जाले तरी गोंयचे रस्त्यांची परिस्थिती कशी सुदारना. कितके लोक एक्सिडेंटान गोंयांत मेले. आमी मागणी केल्या की ताबडतोब आज तांकां 15 दिसांची आमी हांगा डेडलायन दिल्ली आसा. 15 दिसां भितर हे सगळे रस्ते जे उरल्या हे रस्ते सारके जावपाक जाय. काही जे इन्फ्लुएन्शियल BJP पॉलिटिशियन्स आसात तेंचे जावे हांगा व्हडले हजारो करोडांची कॉन्ट्रॅक्टां दिली. तांकां हे PWD प्रश्न करपाक भिता. हे इंजिनियर आसा, मंत्री बसून जे आसा, इवन मुख्यमंत्री बसून तांकां प्रश्न करपाक भिता. सो असले कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम करता इंजिनियर कडकडटा तांकां. आज हो बांबोळे जर स्ट्रेच पळयत गाडयो अक्षरशः असो उसळटा. बॅक प्रॉब्लेम बी कोणी आशिल्लो ताजे फाट बी मोडून वचपाची. सो अशें आसून बसून ते आज तो म्हणटा ते एडमीट करता तो की ते म्हणटा रस्तो सारको जावना, पूण तेजेर एक्शन ते कितें घेतलें तेजेर उत्तर ना. सो आमी मागणी केल्या की जे कॉन्ट्रॅक्टराचो जो मेंटेनन्स पिरियड आसा ते थोडे कडेन 4 वर्सां आसा, 5 वर्सां आसा. ह्या मेंटेनन्स पिरियडा अंडर हे सगळे रस्ते परत करून घ्या. जे रस्ते करून ज्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा रस्त्यांची ते इमिजिएटली परत रिपेर करा. 15 दिसां भितर समज ते करिना जाल्यार फुडले कितें एक्शन प्लॅन आसा तो आमी तुमकां सांगून करतले कितें आसा.
पाट्यार घाणयारे उदक गटारांतल्यान दर्यान सोडटात. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून पाट्यार घाणी मारपाक लागल्यात. ह्या वाठारांतल्या यो वच करप्यांक ह्या उदकाच्या वासाचो बरोच त्रास जाता. गाडये वयल्यान यो वच करतना लोकांक नाक दामून धरून वयचें पडटा. ह्या उदकाचो दर्यांतल्या जिवांचेरूय वायट परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. आयतार आनी सोमारच्या 24 वरांत वट्ट 18 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. ह्या काळांत एकूय दुयेंतीक मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांत 48 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.33% पावलां. ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळा. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,019 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,40,927 दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो देंवन तो 271 पावला. सोमारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आतां मेरेन 1,89,921 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावल्यात. जाल्यार 31,415 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. मुरगांव पालिके कडेन कामगारांचे पगार फारीक करपा खातीर पयशे नात. देखून पालिकेन रीण काडून पगार फारीक करपाचो निर्णय घेतला. रिणा खातीर तांणी अर्जूय केल्या. वेळार पगार जावंक नाशिल्ल्यान हालींच कामगारांनी पालिकेक जाबो विचारिल्लो. ऑक्ट्राय मेळपाचो बंद जाला त्या खातीर पालिकेच्या येणावळीचेरूय परिणाम जाल्ल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर कासकर सांगता. तशेंच पालिकेचे कर्मचारी वेंचणुकेच्या कामांत व्यस्त उरिल्ल्यान वसुली जावपाक शकली ना अशेंय तांचें म्हणणें. पळयात तो कितें म्हणटा. मेन इश्यू म्हटल्यार इलेक्शन. कारण इलेक्शन कारणान आमचे जे स्टाफ आहा मेन म्हटल्यार जेई 4 जेई प्लस आमचो स्टाफ LDC प्लस आमचे सकयल म्हटल्यार 50% स्टाफ सारको एंगेज केला इलेक्शनाच्या कारणान. आनी तेका लागून आमकां मातशें डिफिकल्टी जाली रिकवरी करपाक. आनी आमकां इनकम येवचो कमी जाला आनी आमचो पेमेंट उरला. सॅलरीचो इश्यू म्हटल्यार कितें जाला पयलीं लास्ट 10 years पयलीं म्हणटा तो आमकां म्युन्सिपाल्टीक आमचो ऑक्ट्राय येतालो तो सगळो म्युन्सिपाल्टीक मेळटलो आनी त्या हेच्यार आमचो सगळो म्युन्सिपाल्टीचो पेमेंट जातालो. ऑक्ट्राय बंद जाल्ल्या कारणान आमकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता की बाबा आमी इनकम येतलो आनी पेमेंट जातलो. हेच्यार आमचें पेमेंट जायना. आनी मेन म्हटल्यार कितें आमचे एज पर गव्हर्मेंट सॅलरी वाडत आहा 5th पे 6th पे 7th पे आनी ज्या प्रमाणे आतां सॅलरी जाल्या आनी त्या प्रमाणे आमचो इनकमूय कमी जाता आनी आमकां त्या प्रमाणे पेमेंट दिवपाक मेळना. लोन म्हटल्यार आमकां पळय आमकां मेन म्हटल्यार आमचे गॅरेज सेक्शन आहा तितून लेबर कॅटेगरीचे लोक काम करता ते आमचे भाऊच आनी तांकां आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय तांकां पेमेंट दिवपाक लागून. आनी हे आमी जे आतां लोनाचे तयारी केल्ले आहा दिवपाक लागून ते पेमेंटाक लागून आनी तांकां पेमेंट मेळपाक जाय म्हणून प्रिफरली केल्लो आहा. आयज 6 दीस जाले. रशिया आनी युक्रेनाचें युद्ध चालूच आसा. रशियान युक्रेनाचेर मिसायल हल्ले चालूच दवरल्यात. युक्रेनाची राजधानी किवा सयत कितलींशींच शारां रशियेच्या हल्ल्यान काबार जाल्यात. इतलेंच न्हय तर रशियेच्या हल्ल्यांत 352 युक्रेनियन नागरिकांक मरण आयलें. इतल्या मजगतीं युक्रेनान कसलीच पूर्व घालिनासतना रशिये वांगडा उलोवपाची तयारी दाखयल्या. ह्या सगळ्या घडणुकांचे फाटभुंयेर संयुक्त राष्ट्रान सोमारा दिसा आपत्कालीन बसका आपयल्या. ह्या विनाशकारी हल्ल्या खातीर रशियेक जापसालदार दवरपी थाराव ह्या बसकेन मुखार येवपाची शक्यताय आसा.
युक्रेनान आडकून पडिल्ल्या गोंयकार विद्यार्थ्यांनी मजती खातीर आवाहन केले. युक्रेनान आडकून पडिल्ल्या गोंयकारांनी इंडियन एम्बॅसीच्या संपर्कान रावचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. कांय जाणांनी अनिवासी आयुक्त कार्यालया कडेन संपर्क साधपाक सुरवात केल्या. आतां मेरेन आडकून उरिल्ल्या 10 गोंयकारांनी संपर्क साधलो अशी माहिती NRI कार्यालयाचे संचालक अँथनी डिसूजान दिल्या. बशीन प्रवेश मेळोवपाक 3 ते 4 किलोमीटर लांबायेच्यो रांगो आशिल्ल्यान रोमानियांत पावपाक आडखळ निर्माण जाता अशी माहिती गोंयकारांनी दिल्या. युक्रेनांत आजून फारपेट तशेंच बॉम्ब घालपाचे प्रकार चालूच आसात. युक्रेनांतल्या पयली बशीन हंगेरी वा रोमानियान वचून येवचें पडटालें. हंगेरी वा रोमानियांत पावल्या उपरांत विमानांतल्यान भारतांत येवप शक्य जाता अशी माहिती फोनावयल्यान गोंयकारांनी दिल्या. गोंय राज्य बायलांच्या आयोगान 2 मार्च 2022 ह्या दिसा आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाच्या फाटभुंयेर साजरो करपाचो एक भाग म्हण बायलां खातीर राष्ट्रीय संसदेचें आयोजन करपाचें थारायलां. गोंय राज्यान घरगुती हिंसाचाराच्यो केसी वाडत आसा. गोंय राज्य महिला आयोगान म्हयन्याक 15 केसी रजिस्टर्ड केल्ल्याचें गोंय राज्याचे महिला आयोगाची अध्यक्ष दोतोर विद्या गावडे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. नॅशनल कमिशन जे आसा, राष्ट्रीय महिला आयोग जे आसा, तांणी आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिली की ह्या वेळी मातसो वेगळो प्रकारचो कार्यक्रम जावचो आनी तो म्हणजे नॅशनल पार्लमेंट फॉर वुमन आनी ताच्या खातीर आमकां 2 तारीख मार्चाची 2 मार्चाक म्हणजे सगळ्या फूल राज्यांनी म्हणजे कंट्रीभर हो कार्यक्रम जातलो आनी त्या खातीर आमचो कार्यक्रम 2 मार्च ह्या दिसा संस्कृती भवन पाटो हांगा करपाचो थारायल्लो आसा. पक्रियस म्हणून निर्मलाताई सावंत आसतल्यो आनी आमचे डायरेक्टर जे आसा दिपाली नायक वुमन इन्चार्ज ते आसतले. तशेंच बाकीचे जे स्पीकर आसा ते पूनम सिरसाट, मागीर जी अरुणा संदी वुमन लॉचेर उलयतली, नंतर अरुण पांडेजी जे अर्जा खातीर काम करता, नंतर मिसेस केतकी गडेकर आसतली जी विमन मेंटल हेल्थाचेर उलयतली, नंतर डॉक्टर जेनिफर लेविस आसतली सकाळी 9:30 ते 4:30 पर्यंत आसतलो. तातूंत मदीं आमी स्ट्रीट प्ले घेतिल्ले म्हणजे ताचो विशय आशिल्लो एक म्हणजे बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ आनी दुसरो आशिल्लो जे आतां महिलांचें लग्नाचें वय जें आसा तें 18 ते 21 केल्लें आसा तो विशय. 2 स्ट्रीट प्ले आमी बसयल्ले आसा. फुडल्या आर्थीक वर्सा पासून गोंय धरून ज्या राज्यांनी मनरेगा लोकपाल नियुक्त करूंक ना तांकां केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना खातीर निधी दिवचे ना अशें केंद्र सरकारान कळीत केलां. ज्या राज्यांनी ही योजना लागू केल्ली आसा थंय 80% जाल्ल्यांनी लोकपाल नियुक्त करूं ना. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालया कडेन उपलब्ध तपशिलानुसार गोंय, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगणा आनी हेर राज्यांनी तशेंच पॉंडिचेरी, अंदमान आनी निकोबार बेट, लक्षद्वीप, दादरा आनी नगर हवेली ह्या केंद्र शासित प्रदेशांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खातीर 1 पासून लोकपाल नियुक्त करूंक ना. दिवाडेचे 2 फामाद उत्सव म्हळ्यार बोंदेराचे फेस्त आनी पोतेकार वा मोने उत्सव. पोर्तुगेज काळा सावन चलत आयिल्लो हो उत्सव गोंयच्या लोकांक आकर्शीत करता. भायल्या देशांनी जशे हॅलोवीन मनयतात तशेंच हांगा पोतेकार मनयतात. पोतेकार म्हटल्यार अवेवस्थीत म्हण ह्या गांवचो लोक सांगतात. चडशे दादले ही वेगळी मुस्तायकी आनी मुखवटे घालून हो फॅन्सी ड्रेस न्हेसतात. कार्निवलाची सुरवात जाता तेन्ना
ताच्याच वांगडा हो उत्सव चलता. हो मजेदार आनी मोगाळ उत्सव. सगळो गांवचो लोक एकठांय येवन हो उत्सव मनयतात. पुणेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तपासणी केल्ल्या 353 नमुन्यां मदीं 60% नमुने संसर्गजन्य आशिल्ल्यो. भलायकी सेवा संचालनालय ह्या विशीं म्हायती दिली. कोरोनाच्या तिसरे ल्हारेन ओमिक्रॉन दुयेंती चड मेळिल्ल्याचें भलायकी खात्यान म्हणलां. ह्या वर्सा जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यान 719 नमुने विशेष प्रयोग शाळे कडेन तपासणे खातीर धाडिल्ल्याचें भलायकी खात्यान सांगलां. गालजीबाग आनी आगोंद दर्यावेळे वयल्या कासव संवर्धन केंद्रांतल्यान ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या 1993 पिलांक दर्यांत सोडल्यात. ह्या दोनूय दर्यावेळेंचेर 20 कासवांनी 2049 तांतयां घातिल्लीं. गालजीबाग हांगसर एका घोटेरांतल्यान 118 तांतयां 54 पिलां भायर आयिल्लीं. ह्या पिलांक शुक्रारा दर्यांत सोडली जाल्यार हेर बाकीच्या तांतयांतल्यान पिलां भायर येवपाची वाट पळयतात, अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. राज्यान आयतारा भलायकी केंद्राचे पल्स पोलिओ वासिनाचो डोस दिवपी कार्यावळ जाली. 667 केंद्रांनी मेळून 98,254 भुरग्यांनी पल्स पोलिओ वासिनाचो डोस घेतलो. 5 वर्सां परस ल्हान भुरग्यांक हो डोस दितात. सरकारान आयतारा दिसा 27 फेब्रुवारीक पल्स पोलिओ वासीन दिवपी मोहिमेचें आयोजन केल्लें. 5 वर्सां परस उणी पिराय आशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक पोलिओ डोस दिवचो असो उलो सरकारान मारिल्लो. डोस दिवपा खातीर खासा केंद्राची वेवस्था केल्ली. सगळ्या कडेन मोहिमेक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.